देवाची बरी खबर आयज आमी आयकलेली आसा। देवान आमकां आपल्या सारकी केलेली आनी ताणें आमकां स्वतंत्रपण दिलेलें तें आमी देवाच्या आदारानूच देवाक सहकार करून तें वापरूंक जाय आसलेलें। पूण हो मनोभव मनशा कुळा मदें नासलो। आपल्याक जाय पळय तशेंच कोत्तालीं तीच न्हय, आमी तेच भाशेन कोत्ता। देवाचें उतर घेता पूण आमकां जाय पळय तशें कोत्ता आनी हाका लागून आमी मागीर खुशाल ना। आमचे निर्णय सारके जायना, दुसरीं आबोलात जातात आनी हे भाशेन गोंदळ आनीक वाडत वता। मागीर आमी उलयनासतना रावता। अशे भाशेन आमचे मदें घडटा। म्हणटच तें कितें जाता, अशें जालें म्हणटच आमी काळोखान जियेता। तेन्नाय तशेंच घडटालें, पूण आतां वेगळेपण आयिल्लें आसा। तेन्ना देवाक आपले पुताक धाडूंक येवजिल्लें आनी तें आमी पयले वाचपान आयकलां। काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक उजवाड उदेलो, हो जेजू। ताणें आमकां सांगलां, हांव संवसाराचो उजवाड। म्हजो पाटलाव कोत्ता तो सासणाक उजवाडांत आसतलो।